अस्नोडे दोडामार्ग रस्त्यार नानोड्या जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालकाक मरण आयले। प्रशांत लाडू केरकार अशें मरण आयिल्ल्या दुचाकी चालकाचें नाव आसा। हो अपघात शुक्रारा सांजे उसरा घडलो। मजगतीं ह्या अपघाताक जबाबदार आशिल्ले टिप्पर ट्रक चालक तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या। हो एरिया डेंजर आहे हो टर्न मेन म्हणजे टर्न अशें येतात ते डायरेक्ट ठोकून वयता। काल सांजचो हांगा एक्सिडेंट जाल्लो सेम तारीख सेम दिवस आणि सेम या प्लेस। ह्याच्या पयलीं जाल्लो हय हय दोग जाण हयसर गेले आनी हो काल एक्सिडेंट जाल्लो तो कसो तोय तसोच डायरेक्ट येवन गाडी ठोकली। अस्नोड्या दोडामार्ग ह्या मेन रस्त्याचेर टिप्पर ट्रक आणि स्कूटरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात स्कूटर चलोवपी तरणाट्याक आपलो जीव भोगडावचो पडलो। हो भिरांकूळ अपघात शुक्रारा सांजे नानोड्या वाठारांत सेलिब्रेशन रेस्टॉरंटा कडल्या धोकादायक वलताचेर जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण GA03V9956 ह्या नंबराचो टिप्पर ट्रक दोडामार्गाच्यान अस्नोडेच्या दिकेन येतालो। नानोडे वाठारांत सेलिब्रेशन रेस्टॉरंटा कडेन पावतकीच फुडल्यान येवपी GA04R4244 ह्या नंबराचे स्कूटरीक टिप्पर ट्रकाचो नेटाचो धपको बसलो। ह्या धपक्या बराबर स्कूटर चलोवपी प्रशांत लाडू केरकर हो थळावो तरणाटो गंभीर जखमी जालो। बेगोबेग जखमी स्कूटर चालक तरणाट्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो। थंय आशिल्ल्या दोतोरांनी प्रशांत केरकर हाका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। ह्या अपघाता उपरांत दिवचल पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो आनी ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या टिप्पर ट्रकाचो चालक मंजुनाथ नायर जो केरी 70 वाठारांत रावता ताका शेनवारा दनपारा दिवचल पुलिशेन अटक केल्लो आसा। ह्या अपघात प्रकरणी दिवचलचे वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला PSI जयप्रकाश जानकर फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।